आयज आमी आमच्या फिरगोशींत मिलाग सायबिणीची परब आयज आमी समरता आनी परबेक आमी वांटो घेता आसतना मागुया जण एकल्या पासत आमच्या इतिहासा पासत दोर एकल्याची इतिहासां आसतलीं हे तुमचे इतिहासां घेवन एमिसाच्या बुलगांत हांव मागतां आनी दोर एकले आमी मागुया दोर एकल्या भलायकी पासत आनी एमिसाच्या बुलगांत आमी वांटो आमी घेवया. बापाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या समेरस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या बाबडेंदो आयज आमी ही परब करता आसतना भाग्यवंत मिलाग सायबिणीची परब आमची आस्कारीन आनी मिलाग सायबीन दोर आमच्या गोरसांत ती पावता आनी आमी कोतकोती मागणी आयज आमी उबारया आनी कोतकोत्यान आमी मागुया दोर एकल्या भलायकी पासत आनी हें दुयेंस ह्या संवसाराचेर आयलां आनी कितें परी आमच्या इंडियेंत हो व्हायरस वाडत वेता मागुया दोर एकल्या भलायकी पासत देवान आनी कितें आमच्या मिलाग सायबिणीन सुकल्यांक आमकां राखची आनी सांबाळची. सायबीण माय आमी व्हरतात हांव एक खालतिकायेची वस्तुरी सदांच खालतिकायेन ती जियेली आनी सदांच देवाच्या उतरान ती जियेली आनी ते पासत सायबीण माय मारये म्हणटाली हांव सोयेचपाची चाकर जावं तुज्या उतरां म्हजें सवें घडोवन ही देवाची उतरां तिच्या काळसांत आसलीं आनी देवाचें उतरां परमणी ती जिवी जियेताली. आमी ही आमचे मिलाग सायबिणीचेर आमी नदर मारून तिच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया तिचे गूण आमच्या जिवितांत हाडून आनी मिलाग सायबीचे मोजतीन हे मिसाच्या बगदांत आमी वांटो घेवया. पूण जायत पड आमी चुकली आमच्या जिवितांत बऱ्यो वस्तू करूंक आनी बरे गूण आमचे निवाव तर आमी बरोबर आमी म्हणुया हांव पाकींग सर्वदा देवा मनाचें दोन पानांनी सारून वायट रस्त्यान बरें सुरून हांवें जायतीं पातळां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध हे पासो बगीचो सांकांगरी सगळ्या दोयतान भक्तां आनी तुमकां बाबरेंदो म्हजे खातीर आमच्या सायज लागीं विनंती करून तातूंत मागता. सर्वदा आमची गांवचो आमची बदका बगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista,
सर्वेश्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी वचपाची भलायकी दी आनी भाग्यवंत मिलाव साहेबीचे विनोवणेन हे जिणाच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो सतोच बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमेंद्र बुधा क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पयल्यात मेळचे एकपणान जे तारा दसलयताय सासणाच्या सासणान. इतिहासाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. दाविदान देवाची आर्क पेट आपणें तयार केल्ल्या जाग्यार दवरूंक सगळे इस्रायल पुर्जेक जेरुजाल्यांत एकठांय केली. दाविदान आरोणाच्या तशें लेवीच्या पुतांक आपोवन जमयले. सर्वेस्पुराच्या उतरा प्रमाणे मोइजेसान फरमायलोले तशें लेवितांनी आपल्या भुजांचेर दांडयो धरून देवाची आर्क पेट व्हेली. तांच्या भावांनी किन्नोऱ्यो, वेण्णू आनी कांसाळ्यो आनी वाजोंत्रां घेवन कुशालकायेन गितां करची म्हूण दाविदान लेविताच्या फुडाऱ्यांक सांगलें. ताणीन देवाची आर्क पेट हाडली आनी दाविदान बांदलोल्या तोंबून दवरली. आनी ताणीन देवाक होम आनी शांतीचे यज्ञ भेटयले. आनी होम आनी शांतीचे यज्ञ भेटयतोच दाविदान सर्वेस्पराच्या नांवान लोकांचेर आशिर्वाद घालो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब असो गावून जातलो. आता आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचे नांव उजीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उजीत जावं. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उजीत जावं. उदेंती थावन ओस्तोमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उजीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची मोहिमा. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उजीत जावं. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सोदरेर तो चोडून बसला. उंच स्थान वळो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उजीत जावं. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीज जेरुजाल्याक परतोले. एका सोणवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या पुडांत गेले. ते हे: पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमियो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावां भयणी बराबर तशेंच येरा ओस्त्र्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorresvor तुमचे सोबी आसूं. Luca pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एका आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोराब्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादले लागीं ताका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान नोमान म्हणलें. नोमान कुरपेन बोल्लोलें, स्वामी देव तुजे तांय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गोबोल्ली आनी हें नोमान कसलें तें ती चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा तांय कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेल जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली. आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिंहासनान दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोडण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादले लागीं कसलो संबोर ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजो जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आमी मिलाग्र सायबिणीची परब आयज आमी समृता. आनी ह्या वर्साक हे कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्यान हे परबेक वांटो घेवंक घडना. वर्साच्या वर्सा आमी ह्या परबेक उमेदीन आमी वांटो घेताली. पूण आयज आमच्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत फिरगोशें वांटो घेवंक जायना ह्या पिडेक लागून. पूण आमचे लागीं TV आसा, YouTube आसा, ह्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. जायत फावट आमी म्हणटा आमी सायबीण लागीं कित्याक मागोंक गरज, आमी सायबिणी मान दिवंक कित्याक गरज, असली चिंतना एक फावट आमच्या मनांत घुसपतात. आनी जायतीं कारणां आसतलीं. पयल्या सुवातेर न्हय फकत आमी मान, पूण देवान सायबीण मायक मान दिलो. आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमांत पयल्या आविसोलांत 28 वडील. आनी कितें आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमांत देव दुताक धाडटा. दुताक धाडून दूत सायबीण मायक म्हणटा, नोमान कुरपेन बोललेले सोमी देव तुजे तांय आसा. आनी फुडें म्हणटा, भिवू नाका मारे, तुका तर देवान तांय कुरपा मेळ्ळ्या. देवातान कुरपा मेळ्ळ्या, बिश्टी कुरपा न्हय. देवान कुरपा धाडल्या सायबीण मायचेर. आनी ते पासो देवान एका बरे भशेन मान फावो केला सायबीण मायक. कुरपा देवान ओतयली हे वस्तुरेचेर. न्हय फकत कुरपा, पूण सायबीण मायन पवित्र आत्म्यान भरली. उपरांत देवदूत सायबीण मायक म्हणटा, देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोबती तुजे सावडी घालतली. हे खातीर तुजो जल्मतला त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. पवित्र भुरगो, बिश्ट भुरगो न्हू, पवित्र भुरगो तिका जल्मतलो. उसली एका भाशेन देवान आपल्या दुताक धाडून संदी दिली सायबीण मायक. आनी मान कसो फावो केलो. आनी सायबीण मायन न्हय फकत जायती कुरपा तिका फावो जाली देवा वरवीं, पूण पवित्र आत्म्यान ती बोल्ली. आनी आमी फुडें वाचलें जाल्यार मारिया एलिझाबेथीक भेट कोत्ता. काल आमी हेच शुभ वर्तमान आमी वाचलोलें. एलिझाबेथाक भेट कोत्ता आनी एलिझाबेथ मारये आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली अशें शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळका कुशीन उडली मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली. खंयचो पवित्र आत्मो? सायबीण मायचे वरवीं. सायबीण माय एक कुरपेन बोल्लोली वस्तुरी. आनी सायबीण माय मोगाच्या बाबडो आपल्या जिवितांत दूर एका देवाचें उतर आपल्या जिवितांत ती नियाळटाली. कसलेंच उतर जावं दी, जावं दुखीचें जावं कुशलकायेचें, आपल्या जिवितांत ही सायबीण माय नियाळटाली. आनी आमी सदांच आमी म्हणटा ते सान जावं दुसऱ्या मागण्यांत आमी नोमान मरेन कुरपेन बोल्लोली. ही उतरां आमी यूज करता. ही उतरां आमी म्हणटा नोमान मरेन कुरपेन बोल्लोली. भाग्योन थॉमास आक्वेना असो बूक सांगता. भाग्योन थॉमास आक्वेनान ही उतरांनी नोमान मरे कुरपेन बोल्लोले 40 दीस प्रवचन केलें. कितलें पावरफूल. 40 दीस प्रवचन केलें उतरा वरवीं. कितलो नियाळ थॉमास आक्वेनान, भाग्योन थॉमास आक्वेनान केलो आसतलो. न्हय फकत ती, उपरांत
भाग्यवंत मारी देवाचे माये म्हणटा उपरांत भाग्यवंत देवाचे माये आनी उतरां आमी म्हणटा भाग्यवंत मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कर भाग्यवंत मारी देवाचे माये आम्या बापया खातीर विनोदी कर म्हज्या बाबडेंदो इताल्याच्या देशांत असलीच पिडा आयलोली लोक दुयेंत जातालो मोडटालो आनी जायतो लोक म्हणटाले आमचे पासत माग जायत पाट आमी म्हणटा म्हजे पासत तूं माग म्हाका बरी सर्वीस फावो जाल्या पुरो पूण हांव इंटरव्यूक वेता म्हजे पासत माग मागण्याची गरज जेन्ना आमी दोगां तिगां जाणां आमी मागता तेन्ना देव आमचे मागणें आयकता पूण आमी मागता आसतना आमी सायबीन मायकले कितले आमी मागूंक फावो कितले आमी मागूंक फावो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता आमचे पासत माग आमी सायबीन मागून जायते आमकां फावो जातली आनी इताल्याच्या देशांत मोगाच्या बाबडेंदो ह्या लोकांनी सायबीन आयकोचे विनोदी केली आमी पासत विनोदी कर आमी पातकी आमची पातकां बगो सायबा आनी आमकां विनोदी कर आनी खरेंच सायबीन माय तांकां पावली आमी मोगाच्या बाबडेंदो मिलार सायबीन लागीं मागुया जी पिडा आयल्या ह्या संवसारांत बेगीन वचूं आमकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो करूं खतखतीन आमी मागता तेन्ना खरेंच सायबीन माय आमच्या गोरजान ती पावता आमकां सगल्यांक सायबीन मायचो मोग आनी असोच एक मनीस मिशेल फेरेरो तुमी आयकलां आसलें ताचें नांव इताल्याच्या देशांत तो जल्मलो आनी ताजे लागीं व्हडली कंपनी चॉकलेटीची कंपनी जायत्यो चॉकलेटीच्यो कंपनी ताचे लागीं आसल्यो जावं नुटेला किंडर चॉकलेट फेरेरो रोशर आनी हेझलनट असल्यो जायत्यो कंपनी ताच्यो चॉकलेटीच्यो व्हडलो ग्रेस मनीस बिलियनर वर्साचें नेट ओवर ताचें आसलें 26 बिलियन म्हज्या बाबडेंदो कितलो व्हडलो ग्रेस मनीस पूण जेन्ना पत्रकाराचे इंटरव्यू घेता तेन्ना तो म्हणटा म्हजें बिजनस वाडप म्हज्या जिवितांत येस येवप हें सगलें सायबीन मायचें आदार सायबीन मायन म्हज्या जिवितांत पावताली आनी मोगाच्या बाबडेंदो मिशेल फेरेरो वर्साच्या वर्सा लूट सायबीनाचें दर्शन घेवन फ्रांसाक वेतालो वर्साच्या वर्सा न्हू फकत एकलो मिशेल फेरेरो पूण आपल्या बाराबोर मॅनेजराच्या कंपनींत तशें थोडे कामदारांकूय तो व्हरतालो दर्शन घेवन सायबीनाचें लूट सायबीनाचें ताका जायतो मोग सायबीनाचो केन्ना आपल्या जिवितांत ताणें दर्शन म्हूण घेवंक ना वर्साच्या वर्सा सायबीन माय तो दर्शन दिवंक वेतालो आमकांय मोगाच्या बाबडेंदो जायतो मोग सायबीन मायचो आनी आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता हो मोग सायबीन मायचो दुसऱ्या तरेचे दुसऱ्या गांवांनी आमी पळयता जेन्ना संभ्रवणी आसता परब आसता आमी पळयता परबी कितलो लोक जमता वेलेंकीन सायबीनचे दर्शन घेवन कितलो लोक थंय वेता कित्याक तांकां बरेपण फावो जाता आमच्या गांवांत बिलाग सायबीन आसा म्हापसा कितलो लोक थंय वेता दुसऱ्या धर्माचो कित्याक तांकां मोग सायबीन मानचो आनी तांच्या जिवितांत जायत्यो घडण्यो घडल्यो आसतल्यो ताणें मागल्यो तांकां फावो जाली असले जायते सुवाताचेर आसा सायबीनाचे परब्यो आनी थंय आमी वेता आमकां जण एकल्याक ही सायबीनाचो मोग आनी आमकां ह्या गांवांक बिलाग सायबीनाची दर्शन आमकां मेळटा आनी आयज जेन्ना आमच्या गांवांत ती परब करता आसतना बिलाग सायबीणीची आमची आसखांड ती सदांच आमच्या गोरसांत ती पावता सदांच आमकां दाद दिता आमकां मागलेलें आमकां मेळटा
असलो मोग साहेबांचो आमचे सवय आसूंक गरज. एक मनीस मोगाच्या बाबडेंदो, एक मॅनेजर एका कंपनीक वेता आसतना आपल्या मोटर घेवन कंपनी जायती पयस आसली. आपले मोटर घेवन येता आसतना सदांच आपल्या जिवितांत तो तेस कोत्तालो, वेता आसतना आनी येता आसतना. कित्याक ताणें पळयलें आसतलें आपल्या जिवितांत हे तेसा वरवीं कितली देणी ताच्या जिवितांत फावो जातात ती. एक दीस मोगाच्या बाबडेंदो, फादर पादग्यार एक दीस कॅटकिझम एका क्लासीक क्रिस्माच्या भुरग्यांक भेट दिवंक वेता आनी थंय आपले रोजराचें कोंत घेवन तांकां दाखयता आनी म्हणटा हें कितें. आनी ती भुरगीं म्हणटात, फादर हें कोंत आमी पळयता गाडयेंत, हें कोंत आमी पळयता हिंगा थंय, हें कोंत आमी रोज आमी पळयता जो मनीस मोत्ता ताच्या हातांत आमी घालता. पूण भुरगीं नकळो आसली हेचें उर्थ कितें तें, कोंताचो उर्थ आनी कोंताक कित्याक फावो जाता तें. मोगाच्या बाबडेंदो, आमचे आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक फावो. रोजरी तेच मोगाच्या बाबडेंदो, आनी कोंत आसा पावरफूल वेपन, हातियार आमच्या जिवितांत. जेन्ना हांव तेस कोत्ता खतखत्यान हे हातियार हांव यूज कोत्ता, ही सायबी माय आमच्या जिवितांत पावता. सायबी माय आमकां राखता आनी सांबाळटा. कित्याक सायबी मायच्या जिवितांत असले जायते कोश्ट उप्र आसले. सायबी जिवितांत खुशालकाय नासली, सदांच खुशालकाय न्हय. तिच्या जिवितांत जायते त्रास कोश्ट एका फाटल्यान. आनी आमी पवित्र पुस्तकां आमी पळयता सायबी माय एक एक कोश्ट आपल्या जिवितांत ती नियाळटाली. जेजू क्रॉसार उमखोळटा, जेजू क्रूस घेवन वेता, सायबी माय सोकला पडना. सायबी माय आदार दिता आपल्या पुताक, घुट्टी रावता, धीर आदार दिता, कोश ऊंच काडटा, आपल्या मागणे वरवीं कोश पयस व्हरता, झुजता. इतले साहेब आपल्या जिवितांत करून कोश्टावण ऊंच दिसता. कितले आमकां सायब माय पावतले आमच्या कोश्टांत. जेन्ना आमी कोश्टवतात, जेन्ना आमी रडटा, जेन्ना आमी सोकला पडटा, आमची सायब माय आमकां राखची ना. आमची मिलाक सायब आमकां राखची ना, राखतली. आमची सायब माय आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी खरेंच आमच्या सोबे आनी आमच्या कुटुंबांत ही सायब माय आमच्या घोराब्यांत आसा. आमच्या कोश्टांनी वांटो ती घेता, कोश्टांत ती आसा, खुशालकायेन ती आसा. तर आमच्या कुटुंबांत हेच मागणे आमी दवरुया. जायत पावट कुटुंबाचे मागणे आसूं, जायत पावट तिर्साद वाज्यान आमी तेस कोत्ता, वाज येता आमकां तेस कोत्ताच ना. आनी आतां मोगाच्या बाबडेंदो, आमचें सुकलें पयस दवरून, रांदप पयस दवरून, टीव्ही पयस दवरून थोडो वेळ आमी हे तेर्सांत आमी सारुया. हांव मायाचो म्हयनो आमी म्हणटा तेर्साचो म्हयनो. पाप सायब आमकां उलो मारता, खतखत्यान बाराबर आमी येवया. पिसू सायब आमकां उलो मारता, ह्या म्हयन्यांत आमी बाराबर येवन ह्या तिर्सांत वांटो घेवन ह्या व्हायरसा पासत आमी मागुया. आनी जेन्ना आमी मागता आमकां मेळटा. खतखतीन आमी मागुया. सायब माय आमकां भावतली आनी आमच्या गोरसांत ती आसा. एका संस्थे मोगाच्या बरोदो पाद्रेची संस्था घर आसली. आनी एक घर, नवें घर, बिल्डींग आनी सकला ग्रावंड फ्लोर बँकेक दिलोली. आनी जायत्या वर्सांनी हे संस्थे पाद्रेन हे बँकेक काडूंक सोदताले, पूण ते कठीण जालें, वचनासलें. जायते ताणें उपाय घेतलो, घडोना. आनी एक दीस हे पाद्रेन संस्थेचे चिंतले,
मादर ट्रेसाक मेळूं आनी मादर ट्रेसा मेळटा आपलें प्रश्न सुटाय करून मादर ट्रेसा हो पाद्री घेवन वता बँक मॅनेजराक मेळून. हांवें येता आसतना मादर ट्रेसा तेस कोत्ता ह्या पाद्रीच्या सांगता. तेस कोत्ता आनी गाडयेन म्हणटा जे आमी वेतांव आमकां पुरो जातलें, जे आमी काम करूंक वेतांव आमकां मेळटलें. आनी असलीं बरीं उतरां दिवन ती वेतात. बँक मॅनेजराक मेळटात. बँक मॅनेजर मातसो रागार जाता पूण प्रयत्न करतात आनी उपरांत मादर ट्रेसा ह्या बँक मॅनेजराक म्हणटा तुवें ही बँक खाली करूंक जाय 8 सप्टेंबर व्हडलो दीस सायब मायचो. आनी थोड्या दिसांनी मोगाच्या बाबडेंदो हे पाद्रीक मेळटा. कित्याक मादर ट्रेसाक मागण्याचो आनी कितें पडीं तेर्साचो जायतो मोग, सायबाचो जायतो मोग आनी त्या पासत खतखत्यान तिणें मागलें आनी तिका मेळ्ळें. आमी मोगाच्या बाबडेंदो आयज आमी बरोवप करता व्हडली आमच्या फिरगोशीन आमच्या आस्कारणीची परब मिलाग सायबिणीची. आमचे काळजांत जायते आवडे हे मिलाग सायबिणी फुडें आमी दवरला आसतले, मागला आसतले नोवेनांत आनी आजुनूय मागता आसतले. आमी बरोस आमी दवरुया, भावार्थ आमी दवरुया ही आमच्या सायबीण मायची. आनी जेन्ना आयची वाचप आमकां म्हणटा भावार्थान जो मनीस मागता आमकां भावार्थान मेळटा. तर आमचे सायबांची नदर मारून जायते गूण आमकां दिसची पडटले. सायबीण वरवीं जायते आमकां सांगूंक जाता, जायते तिच्या जिवितांत आसा, जायते आमकां आमचे दोळ्यान आमकां दिसची पडटा. तर आमी सायबांचेर आमी नदर मारून जायते तिचे गूण आमच्या जिवितांत आमी हाडुया. जे हात्यार आमचे सोवे आसा तेर्साचें कोत सदांच आमच्या सांगाताक धरून दोन दिसा तीस करून मागोंक सायब लागीं आनी देवा लागीं. आनी चीज आमकां खरेंच आमकां पावता. जे आमी मागता ती सायब आमचे मागणें आपल्या पुता लागीं वता आनी आमकां तें फावो जाता. तरीच जो नियाळ आमी केला, जो मनशाक भावार्थ आसा, कितलो ग्रेस जावं सायबाचे भावार्थ आमकां आसा. तर आमी हे नियाळ आमी केला, सायबाचेर आमी नदर मारया. सगळे तिचे गूण तिच्या जिवितांत बरे गूण आमच्या जिवितांत हाडून नियाळून आनी बरी पावल मारून देवाचो आदार आमी मागुया. आतां आमी सगळीं भावार्थाची सण आमी म्हणुया. सोत मानता देवा सपुत्र बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्तांत अशें एकल्याच पुता आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवेन सामोलो अमृतान सामोलो पोंच तनें कोस असले ताका क्रिस्तांत जोडलो तो मेळ्ळां ताका आनी पिलो तो मेळ्ळ्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्ळ्यांतलो शिवण जालो स्वर्गांत सोडलो सपुत्र देवा बापाच्या जिवेंची मेलेंची सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठाण पातकाचे बसणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्यो सगल्यो मागण्यो आमी ह्या जी आमची देसांव आसात जी आमी मागता ह्यो आमच्यो सगल्यो मागण्यो आमी देवा मुखार आमी दवरुया. ही आसा हांव सोरेस्पाची चाकूर जावं म्हजे सोवे तुजे उतरां पोर म्हणी. आमच्या बाप सायबा सगळ्या बिस्मांनी आनी हेरा वडिलांनी पासून तांणी देवाच्या उतराक उक्ती रावन कुरबेचें जिवीत जिवंक
आपल्या पोरशेक देवाच्या उतराची कोल सोजवणी दिवं आनी पोरशेक जेजूच्या पावलांनी चलूंक फावो त्या मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हूण मागुया. नोमान कृपेन बोलले, सोमी देव तुजे थंय आसा. आमच्या देसाच्या फुडाऱ्यांनी दर एका मनशान देवाची येता म्हूण वळखून आनी जायताचो धर्माचो आनी भाशेचो बेवण करनासतना पोरजे मदें उपरासता ते प्रश्न मोगान सुटावे करून वावरूंक देवाचो आदार मागुया. आमी सगळ्या गांवची भाव भयणां एकामेकाच्या उस्क्यान भरून दुसऱ्याच्या गोरसांक पावन फावो ते परी आदार दिवन प्रम संवसाराच्या बळान आमचो भावाट गोड करून आनी आमच्या भावाटाच्या दिराक क्रिस्ताचे खरें गोवाय जावन बाबाचो आदार मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक उद्देशी मनशाकूड जेन्ना कोश्टता तेन्ना आमी तयार जावन घडटा तो आदार संस्कार एकामेकाक दिवंक आनी ह्या वेळार एकामेकाचो सांबाळ करून उपाय घेवंक बापाचो आदार मागुया. उगेपणान आमच्यो मागण्यो आमी दवरुया. मागुया आमच्या मिलार साहेब लागीं जण एकल्याक आमकां बरी भलायकी कोश सोंसतल्यांक बुजवून तांकां फावो सांग आनी जे नर्स्यो दोतोर ज्या आदार दिता तांकां बरी भलायकी फावंक केली उगेपणान तांचे बसत आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापा येतळच मागण्या तुजे मुखार दवरल्यांत तांचे तुजो आज भरपूर आशिर्वाद घाल म्हण कालती पडी मागता क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं. Thank you.
म्हज्या बाबडेंदो म्हजें तुमचें बोलदान सपदा देवपा मांदसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्व मानून घेवयो. देव आमच्या सुरगीच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्या पुतान आंक अमृतान चोरून घेताना तिची आंक वाळपणी बाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणाक घेतलेल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवार तो पवित्र कर, आनी अशें आमी भेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचें सोबें आसूं, तुमचे सगळे आसूं. आमची कारसांव बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय वाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. वय अशें आमी करूंक हवो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वदा सासणाच्या देवा, सोरकरान सोरताय आमी तुका दिनवास सूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या पोरबे सुमयार मिलार सायबीचे विनोवणीन आनी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा. तुका वोट दिता, तुजी किर्ती परगटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसारांत फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सोर दवरपाक तुजी तो मोहिमा वाखाणटा. ताचे संगत आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रांची सोद तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशेन कॉस्टून सत्संग उबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बशी. तेच वेळी जेवण जालोसलें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कराचें रगत. पातकांचे वखसुळे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें वाडोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गट परगटुया. बापा, जेदुशा मोरणाचो पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपूर्ण रास सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल सुखां समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक
आमकां फाव केलें तुका दिन वाचता आनी जेदूची कुडरो गो शेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे प्रेतीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेत सोगडाच कर. फ्रांस आमच्या बागेन बापा, फिलिप आमच्या गवडी बापा आनी सगळी आदली वर्गाबरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्माचो बरो संदर मेल्ल्यान ती आमच्या बाबडेची कागलूत कर. मागुया जी आमची भाव भयणां मरून गेल्यांत तांचे पासत आमी मागुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्यान समेस्तान तुजें परचळत मुखामो पडोवन फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता आंको आमरे देवाश मागीर संगाती तिची बदी भाग्यवन सुसे, भाग्यवन दोन दूत, भाग्यवन जुसेवास, भाग्यवन विन्सन पलोटी आनी सोडकार तुका मानोल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासरी आसकोन आमकां वांटली. त्या सांगाता तुजी मोगांक आमकां फाव कर. जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याजे सोरवीं त्याजे सांगाता त्याजे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेद बापा सोर बोलांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आयज आमी ही परब कोत्तासतना मिलाक सायबिणीची दरेकल्याक आमकां सायबाचो जायतो मोग आनी आमी हे सायबाचें दर्शन घेवंक जायते स्वाताचेर आमी वेता आनी आमकां मागता तें आमकां मेळटा. तर आमी मुजूत आमी मागुया मिलाक सायबिणीचे विनवणेन आनी सायबान जायते आमकां फावो करता. तर ह्याच मागणे जेंचेर आमकां शिकयलां बारबर तें आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी सागर जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट रायज आयज आमकां दी आनी आमचे सगळ्या मुक्ता तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाकाय. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकडेन जिवितांत सोजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंट्रा जेज क्रिस्ताचे न्हय आमी बरो आशा उलयता. तर आमकां तुजे उदाक कपलतीन सोर पदांतली स्टोरी आनी सोराकरांतली वाटाय. स्वामी क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दीस का आनी खुशे म्हणून तिका शांती दी आसून ती एकवटान सांबाळ. जो जेताय आडाचो चलयताय सासनाच्या सासनान स्मेची शांती स्वर्गा तुमचे सोबी आसूं. एकमेका मोगान शांती दिवया. ही देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणापलें ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे म्हाका फावना पूण
तुझ्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भावनेंदो कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्यान फिरगोचेन वांटो घेवंक जायना. ताका लागून आमी आमच्या घरांतूच रावन आमी टीव्हीचेर जावं मोबायलाचेर एमिसाच्या बुल्लांत आमी वांटो घेता. जोरी आमच्यांनी जेजू त्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपान शिवूंक जायना ताच्या आसण्यान आमी बगूं आनी बरोबर हें मागणें मोडुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुज्या भोव मोडीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कारसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कारसांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटाता. तुज्या सोरशिलो कोसळून केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा भाग्यो दाखवार आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणां दादोशी केलाय देखून आमी संतोष बळी जाल्यो आनी विस्वासान तुका तांबलो मारता. त्या सांगपा मायेची देख घेवन तिशे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वंत्राची भोक्तीपणी चाकरी करून आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुताचे दुशे नांवें. सगळ्यांक तुमकां अनुनीत परबी हांव दितां. विश यू ऑल अ हॅपी फेस्ट. आयज व्हडली कुशळकायेचो दीस. ही आमच्या गांवांत आमच्या आस्कारीची परब. सगळ्यांक आमच्या बादेच्या भाव भयणांक घरांतच रावन ह्या मिसाच्या बुरदांत तुमी वांटो घेतला. सगळ्यांक तुमकां परबी हांव दितां. आनी परबी हे फेस्ताची जी आमची भाव भयणां बादेकारांची जावं गोंयांत आसा दुसऱ्या दुसऱ्या सुवातेचेर जावं परदेसांत आमची भाव भयणां आसात तांकां म्हजी परबी ही फेस्ताची. आनी आमच्या मिलाक सायबिणीन सगळ्यांक आमच्या भाव भयणांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून सगळ्यांक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी ह्या वेळार गरज आमकां सायबीण मायची आनी मोजत जोड एकल्याचेर दर एका मनशाचेर ह्या वायरस वाडत वेता आसतना मागणेन आमी दवरुया
आनी सायबिणाची मोचोत आमचे सोबे आमी मागुया. दिनवास म्हजे सुकले आमच्या भावयणा जाणें आदार दिला तेंको दिला तांकां म्हजे सुकल्यां काळजांतान चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. सोरेस्वर तुमचें सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वभद्रा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचूया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाप साहेब आमच्या सोविनोती कर. आमकां फावो जावच्याक जेजू क्रिस्तान बासायला ते प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कळी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन मिलाप साहेबीचे विनोवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोग आमकां पावय. ह्या मागता तुज्या पुताचे दुशे नावेन. मिलाप साहेबीचे विनोवणेन सर्वपदार्थ देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून